तेन्ना तेच्या पयलीं 1-2-3 वर्सां पयलीं सन सर सरस्वती पूजन सरस्वती हाडटाले आनी मागीर जेन्ना ही बिल्डींग तयार जाली तेन्ना आमी एक सरस्वतीची मुर्ती स्थायी रुपी अशी आमी बसयली ऑफिसाच्या रूमार आनी तेन्नाच्यान आमी नवरात्रीचो हो प्रोग्राम करता. म्हणल्यार 9 दीस आमी सरस्वती मातेक वेगळ्या वेगळ्या रूपान न्हेसयता. वेगळे वेगळे ग्रूप एक स्टुडंट आसूं, प्री प्रायमरी आसूं, प्रायमरी आसूं, हायर सेकंडरी, बाल विकास मंदिर, हे सगळ्या शिक्षक प्रत्येक दिसा एक वेगळ्या वेगळ्या रूपान आमी तिची पुजा करता आनी भुरग्यांक तीर्थ प्रसाद अशे सदांच कार्यक्रम चालू आसता. तेच्या व्यतिरिक्त वार्षिक ही सरस्वती जी आसा ती आमी 2 दिसां खातीर हाडटा. म्हळ्यार काल ह्या वर्सा आमी काल हाडली शुक्रार आनी आयज आमी पावोवपाचें. हे जेन्ना हाडटा तेन्ना काल पयल्या दिसा आमी सत्यनारायण पुजा करता. त्या पुजेक एखादी टिचर जो रिटायर जावपाचो आसा किंवा नवविवाहीत आसा तांकां आमी चान्स दिता बसपाक पुजेक. आनी त्याच दिसा आमचो महाप्रसाद आसता. हांगासरले दाबोळी वाठारांतले सगळे लोक येतात, दर्शन घेतात आनी आमी बरे मोठ्या आनंदान हो सण मनयतात. 87 स्टार्ट केला आणि जवळजवळ 91 पासून आम्ही सरस्वती सुरू केल्या. ते आयज पासून चलता आणि हे प्रोग्राम वर्साच्या वर्सा चालू असता. आयज आमकां मोहन आमचेकर सर आमचे पयलींचे हितचिंतक आमकां मेळटात. आमचे खरेंच जे सरस्वतीचे आणि आमची जी पुण्याई ती फळां घेता तेजे म्हणून मनीस आमकां पूण तेंचे पयलीं पासून आमकां सहकार्य आसा. आयजूच अशें न्हू. आयज ते आमी आपयल्या म्हणून येयल्या ते व्हडले आमचे कितें कितें कार्यक्रम अशे दवरतात तुमी शाळेंत? आमी सर ऑल गोवा दवरतात, तालुका पातळीचेर दवरता, कबड्डी स्पर्धा दवरता, सगळे तरेचे वेरियस प्रोग्राम सरस्वती पुजना दिसा दवरता. जवळजवळ 9 दीस इश्टराचो प्रोग्राम जाता सरस्वतीचो. ते सरस्वती आमी डायरेक्ट थंय बसयल्ली आहा. 9 दीस न चुकता प्रेमान सरस्वतीचें पूजन जाता आनी तेचे आमकां खूब श्रेय लाभता. तेचे म्हणजे विद्या आणि ती सगळ्यांकूच जाय. जो मनीस जन्माक येता ताका ती जाय. इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी उपासना पद्दत. आणि म्हणून जशी लक्ष्मी सगळ्यांक जाय, पयसो सगळ्यांक जाय, तशा पद्दतीचें ज्ञानूय सगळ्यांक जाय. ताका लागून ताजो संकुचीत विचार करिनासतना भारतांतल्यानी सगळ्या जगांतल्याच लोकांनी आणि आयज सगळें जग आमच्या भारतीय संस्कृती कडेन पळयता तेन्ना जगांतल्या सगळ्याच लोकांनी ह्या आमच्या सरस्वतीची उपासना करची, लक्ष्मीची उपासना करची आणि शांतादुर्गेची उपासना करची. जाका लागून जे जगात अनरेस्ट जाल्लो आसा आयज ती सगळी कडेन शांतता ही निर्माण जावची अशी हांव हांगासर आयच्या दिसा